नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। तिळारी धरणाचें उदक निमणे पावले पर्वरी आनी साळगांवच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न जातलो सुटावो। नयबाग पोरसकडे वाठारांतल्या 25 वड्यांचेर कित्याक जाली ना कारवाय? सरकारी कारवायेचेर उप्रासला प्रस्न। सनबर्ना वेळार घुळे वखदांचेर पाळत दवरपा खातीर गोंय पुलीस सज्ज। खासा पथक करतले तैनात। दुबावितांक ताब्यांत घेवन करतले चवकशी। खडींग कोरोनाकात विरोध। लयराईचे देवूळ खण लिजांतल्यान भायर काडपाची आसा तयारी। जमिनूय देवळाक दिवपाक तयार। मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन। 2024 उपरांत गोंयांत जावचो ना उदकाचो उणाव। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराचो दावो। मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या जल्माची पोर्तुगालांत नोंद। ताचे भारतीय नागरिकत्व करात रद्द। आदलो आमदार मिकी पाशेकोची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। फाटले कांय दीस बंद आशिल्ले तिळारी धरणाचे उदक निमणे पर्वरी शुद्धीकरण प्रकल्पात पावले। बुधवारा पुण्याच्या तांत्रिक पंगडाक तिळारी धरणाचे दार बसोवपाक येस आयले। तिळारीचे उदक पर्वरे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात पाविल्ल्यान उदकाचो उणाव आशिल्ल्या पर्वरी आनी साळगांवच्या लोकांक आता व्यवस्थित उदकाची पुरवण जातली। नयबाग पोरसकडे वाठारांत 25 वड्यांचेर कारवाय जालीच ना। त्या आदी मंगळारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पुलीस बंदोबस्त एक वडे कातरून उडयल्ल्यान व्हडलो बोवाळ जाल्लो। उरिल्ल्या वड्यांचेर बुधवारा कारवाय करतले अशें त्या वेळार अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले। मात बुधवारा हे अधिकारी थंय दिसलेच ना। देखून हे सरकारी कारवायेचेर प्रश्न उप्रासला। खंयचे व्हड येते सगळे जोपर्यंत कट जायना तोपर्यंत हांव वगीर वचो ना। नाजाल्यार म्हाजी रिटायर करून दिवपाची पडटा। सगळे कट करा। जो नंबर घातलेले आहा न्हू सगळे 26 व्हडले ते नंबराचेच कट करा। आमी हांव खंयची जर दिसात न्हू म्हाजे कडेन सगळे आहा प्रूफ आहा तेचो। काल हेंच्यांनी म्हाजी व्हडी 6 वर्सां आयज जाग्यार आसलेली व्हडी आयज तेंच्यांनी काल येवन कारवाई केल्या, कट केल्या। आणि हेचे पयलीं तेंच्यांनी 3 वर्सां जालीं 26 व्हडये धरलेले। हे तितून हे 2-3 व्हडी आसले हे स्क्रॅप पयलींचेच आसले जुने वयर काडलेले तांकां आयज कट करूंक येयले आनी म्हाजीच पयली व्हडी कट केल्या। 26 व्हडये कोणी विकले कोणी भाड्याक दिले ते एकूय जाग्यार ना। जे 26 व्हडी आहा तेंच्यांनी ते कट करपाची एक तर नाजाल्यार म्हाज्या व्हडयेची भरपाई करून दिवपाची तेंच्यांनी। आणि आयज हांव सांगूंक सोदतां जे खंय कोणी विकल्या न्हू ते हाडून नाल्यार हांगा सबमीट करपाची व्हडी आनी ते हे कट करपाचे 26 व्हडये भरपाई म्हाका दिवपाची। ह्यो व्हडी आहात पळय ह्यो एक्चुअली 26 व्हडयो तेंच्यानी धरलेल्यो। 26 व्हडयो धरल्यो हे सगळे जागेर 26 व्हडयो धरलेल्यो आसल्यो अश्यो। आतां पळोवंक गेले जाल्यार एक 26 एकूय व्हडी ना, एकूय व्हडी ना। ह्यो आमच्यो 2-3 व्हडी आहात ते गडेकाराची म्हणजे एक बाबीची म्हणटा तेची एक म्हाजी एक आमच्यो त्यो आतां 6-7 वर्सां सायट्यो आमी काडून थेयल्ल्यो। आनी ज्यो व्हडयो हयसर तेंचे हें केल्ल्यो घट धरून थेयल्ल्यो केल्ल्यो एकूय व्हडी तितली ना। त्या कितें केलें तें आमी नको त्यो तेंच्यांनी 26 व्हडी येतल्यो एकूय जाग्यार ना। एक तर तेंच्यांनी कोणी विकल्यो नाल्यार भाड्याक दिले आसतले ताब्यात दिले तांकां परत। आनी ह्यो आमच्यो वयर आसले तुमी कारवाई करूंक येयला आतां हे ते काल येयल्ले। सनबर्न आयोजनात घुळी वखदांचेर पाळत दवरपा खातीर गोंय पुलीस सज्ज रावल्यात। एनसी गुन्यांव फाटो थळावे पुलीस स्टेशन आनी फॉरेन्सिक हांच्यांनी एक विशेष पथक स्थापन केला आनी हे पथक सुवातेर डॉग स्क्वॉडूय तैनात दवरतले। दुबाव येता तांकां धरून त्या मनशाकडे ड्रग्स आसा काय ना ते पळोवपा खातीर आनी कोण ड्रग्साच्या घोळेत आसा काय ना ते निश्चित करपा खातीर
पुलीस हे फावट तंत्रगिन्यानाची मजत घेतले. जर दोशी मेळ्यार खर कारवाय करतले असे उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी सांगले. सनबर्न के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए टू एंश्योर दैट नोबडी इज meddling into any unnecessary chemical or drug intake. We are deploying special teams consisting of crime branch, anti-narcotics, local police and forensic teams. डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबोरेटरी वर्मा मेरे साथ बैठा हुआ. इनके जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं ये लोग भी क्राइम ब्रांच के साथ, डीवाईएसपी क्राइम इज आल्सो हियर, क्राइम ब्रांच के साथ मिलके एक स्पेशल टीम बनाए. ये लोग सनबर्न के वेन्यू में और फ्रॉम आउटसाइड पेरिफेरी में, मोर ओवर इन द नियर बाय अंजुना एंड कलंगुट एरिया, दे विल बी डूइंग पेट्रोलिंग इन दैट एरिया. एंड रैंडमली अगर लग रहा है कि somebody is involved in drug peddling और इवन कंज्यूमिंग ड्रग्स और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में लग रहा है कि मतलब वेन्यू में या आसपास के एरिया में घूम रहे हैं, इमीडिएटली दे विल बी पुट अंडर रिगरस टेस्टिंग. इसके लिए हमने स्पेशल डिवाइसेस भी हमने इस बार लिया है. वी हैव गॉट रामन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू चेक फॉर आइटम्स whether they are drugs. अगर कोई ड्रग पेडलर या कोई ड्रग्स वहां पर भेजना चाहते हैं और उनके हाथ में या फिर कुछ भी आइटम मिले, इमीडिएटली ये स्पेक्ट्रोमीटर में डालने से इमीडिएटली वो रिजल्ट आता है कि ये ड्रग्स है कि नहीं. देयर इज नो नीड टू सेंड इट टू द फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड वेट फॉर द रिपोर्ट. इमीडिएटली विल गेट द रिपोर्ट. वहां पे अगर कोई किसी को साथ अगर ड्रग्स के साथ या कुछ केमिकल के साथ मिला, इमीडिएटली वी विल यूज स्पेक्ट्रोमीटर एंड we will immediately get the result and immediately a legal action, FIR will be registered and strict action will be initiated. Mobile Rapid Screening Touch System, ये एक नया सिस्टम है. मोबाइल है, कहीं भी लेके जा सकता है. क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक के टीम काफी जगह में हमने डिप्लॉय किया है. अगर किसी भी व्यक्ति या आदमी या औरत, अगर हमें पता चला, इंफॉर्मेशन मिला या फिर प्राइमा फेसी उनके बिहेवियर से लग रहा है कि एनीबडी इज इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी नार्कोटिक सब्सटेंसेस, इमीडिएटली वी विल बी यूजिंग दिस डिवाइस. इस डिवाइसेस में क्या होता है कि द स्वैब ऑफ द person can be taken and if the swab is inserted into this machine, within a time it will show whether they are under the influence of drugs or not. Regarding noise, as per the High Court directions, special sub teams have been deployed to ensure that all the rules are properly followed in the area. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे देऊळ जर मायनिंग लीज वाठारांत येता आसत तर ते लिजा भायर काडप ही सरकाराची जबाबदारी अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. बुधवारा मया एका कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हे वक्तव्य केलें. ल्हान सान मुद्द्यावयल्यान मायनिंगाक विरोध करप समान न्हय. सरकारा कडेन चर्चा केल्यार कांय प्रश्न सुटपाकूय शकतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खंयतरी विरोध जर बंद जायना आसत जाल्यार मायनिंग एक्टिविटी आमकां सुरू जावपा खातीर वेगवेगळे अडथळे येतात. सरकारा कडेन ज्यो उलयल्या उपरांत गजाली सुटूंक शकता ताका लागून रस्त्यार येवपाची गरज ना हेजें स्पश्ट मत आसा. सरकार वेगवेगळे प्रश्न हाताळपा खातीर आमदार आसात, सरपंच आसात, जिल्हा परिशद सदस्य आसात, तांचे कडेन हे तांचे कडेन विशय सोडयात. आमचें कांयच म्हणणें ना. मदीं ताणें म्हाजे कडेन विशय म्हणलो लयराईचे देवूळ लिजान येता. आमकांय लयराईची इतलीच प्रिय आसा, आमूय देवळांचो आदर करता. आमकां लिजान येयलें केन्नाच जाता. आतां खातीर हांवें ताकाय सांगलें लिजान येता आसत लिजा भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा. 100% ते जमीन लिजा भायर काडून पयल्याच जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कायमची देवळां सुद्दां दिवपाची तयारी आसा.
कारण आमची सगळ्यांची आस्था आणि श्रद्धा देवी लहराईकडे आसा काय ती खंय तरी एखादो विशय घेवप आनी तेजेरूच भडकप. थोडे जाण अशाच पद्दतीन आमी ताका म्हणटा की नेगेटिव्ह मायंडसेट असलेले, म्हणजे त्यांच्या तकलेत सातत्यात नेगेटिव्ह असता. सरकाराच्यो 100 गजाली पॉझिटिव्ह जाता, एक खंय तरी गजाल 5ची चुकता आसत जाल्यार तीच परत 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 उलोवप, परत परत सोशल मिडियाचेर घालप, परत परत तेजेच लोकांक सांगप आनी 100 गजालीचेर उलयात न्ही. 100 गजाली सरकारान बऱ्यो केल्या ताजेर उलोवपाक कोण नासता. फुडल्या एका वर्सा भितर मिराबाग सावड्डे हांगा बेरेज बांदतले. ह्या बेरेजीतले उदक म्हैसाळ धरणात हाडटले, जाका लागून बोरी, पंचवाडी, शिरोडे वाठारांत उदकाची पुरवण बरी जातली. देखून 2024 डिसेंबरा उपरांत गोंयांत उदकाचो उणाव जाणवचो ना, अशें विधान उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी केलां. आमी दुसरो उपाय करून पळयता, तो म्हणजे ऑफकोर्स ताका आनी 1 वर्स 1.5 वर्स लागतले. आमी सालावलीचें उदक जें आसा तें हांगसर तुज्या धड्यार म्हणटात थंय मिराबाग एक्झॅक्ट वर्ड मिराबाग आनी एक्झॅक्ट लोकेशन मिराबागात आमी थंय बॅरेज बांदपाक पळयतात. आनी त्या बॅरेजीचें उदक उरतलें पयलीं आमच्या उगे न्हंयचें आनी सालावली डॅमाचें, तें उदक आमी म्हैसाळ डॅमा हाडपाक पळयतात, जेणे करून 2024 नंतर म्हणजे 2025 नंतर आमकां उदकाची अडचण जावची ना. आनी ताजो फायदो सावथ गोवाकूय जातलो, नॉर्थ गोवाक जातलो, सावथ गोवा जातलो. म्हणजे म्हैसाळ डॅमाक जितलें आमी उदक हाडटात त्यामुळे बोरये, शिरोडा, पंचवाडी ह्या भागात उदकाची सप्लाय जातली. ओपाचें उदक सरप्लस उरतलें, ओपाचें उदक तेवढ्यान धाडपाक पडचें ना. 2024 लोकांक पाणी टंचाई जावचें ना. 24 आमचे ह्या वर्सान 2024 डिसेंबर नंतर. मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या पोर्तुगीज कनेक्शना वयल्यान नुयेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकोन परतून एक फावट आरोप केला. सिक्वेरा भारतांत लेगीत जल्माक येवना, ते भायर 2001 ताणें आपलो जल्म पोर्तुगालात नोंद केला. देखून हेर गोंयकारां प्रमाण ताचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी मागणी मिकीन केल्या. हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलेक्स सिक्वेराचो जल्म 1957 वर्सा केनियांत जाला. मायपाय गोंयांत जल्माक आयिल्ल्या कारणान ताचे कडेन भारतीय नागरिकत्व आसा. पूण 1961च्या मायपायच्या डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर सिक्वेरान 27 मार्च 2001 वर्सा आपलो जल्म पोर्तुगालांत नोंद केला असो दावो मिकी पाशेकोन केला. पोर्तुगालाचो पासपोर्ट मेळचे पयलीं जल्म नोंदणी केल्ल्या कारणान 144 गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात. देखून हेर गोंयकारां प्रमाण सिक्वेराचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशें मिकीचें म्हणणें. हे विशीं ताणें खंय पासपोर्ट अधिकाऱ्यांकूय पुराव्या सयत पत्र बरयलां. ताचेर 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार हांव फुडलें पावल उबारतलो अशी शिटकावणी मिकीन दिल्या. By inducting a foreign national in a cabinet, a month long, probably 140 passport has been revoked of Goans whose birth registered central register of Lisbon, just because their birth registered in Lisbon, their passport been revoked. Now the once their birth is registered in Lisbon, Portugal, that country give you a number. It's called Assento de Nascimento. That is the number. So once that number given, that is mentioned, that is confirmed that you are citizen of that country, and that country is considered that you are citizen. So those 140 odd Goan passport being revoked, my request was the same. Why high profile person passport not revoked who is in Goa government? Foreigner cannot be in Goa government. He is a foreigner. Now my request to the passport officer, before the passport officer, that those 140 passports been revoked, same way his passport should also revoke. That is my demand. If not, return those 140 passports back. Okay, and they should not harass the common people who intend to go to Portugal. That is my request.
I had given 15 days time for the passport officer to act on it. Otherwise, I will act. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी जमनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या वादात अडकल्ल्या मये गांवच्या आनी 215 लोकांक घरांचो मालकी हक्क मेळ्ळा. बुधवारा एका खासा कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मयेकारांक सनदी वाटल्यो. मयेच्या कुमारवाड्यावयल्या श्री सातेरी देवळान जाल्ल्या सनद वांटप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमीन शेट हांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मयेकारांक सनदी वाटल्यो. बांधलेले घर जमीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूंक नाका. आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना. नवीन जे घर बांदता ताका आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना. त्या खातीर नवीन घर कोणी बांदचें न्ही. आतां तुमी म्हणटले उरलेली इव्हेंट्यू प्रॉपर्टी सरकाराची प्रॉपर्टी आसता आनी त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टीक कितें करपाचें. फाल्यां सकाळी गांवाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे आसतात तेजो हांवें ताका आतांय सांगलां की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर जर जागा वेगळी प्रॉपर्टी आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयांत आमकां हाडपाक जाता जेणे करून गांवच्या पुराय उदरगती खातीर आमी जेका म्हणटा की कुटीर उद्योग आसतले, गृह उद्योग आसतले, ग्राउंड आसतले, डिस्ट्रिब्युशन आसतले, वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकल्प जे गांवांत येवपाक शकता तेजो फायदो सरकाराक म्हणटा पेक्षा गांवच्या लोकांक जातलो. तो फायदो आमी लोकांक दिवयता. सरकाराची जमीन ही एनक्रोच करपाक, आडोवन खावपा खातीर न्ही. सरकाराची जमीन आडोवन विकपा खातीर न्ही. बऱ्याच जाणांक दिसता ही फुकटची जमीन आसा, आडोवया. थोड्या जमिनीत कितें काडपाक सुरवात केल्या खूब व्हडल्या प्रमाणात. आडयले काय मागीर आमदारा कडेन वयता. पण सरकाराच्या जमनीत कितेंय काडपा खातीर न्ही. ऑफिशियली कोणा कडेन लीज आसा तुमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर हेज्या प्रमाणे तुमच्या कडेन लीज आसलें, तुमच्या कडेन कस्टोडियनचो डॉक्युमेंट आसलो, तुम्हाला कुठल्याचें नांव आसलें ताचो डेफिनेटली सरकार विचार करता. तो तुमचो रायट आसा, तुमचो हक्क आसा. ती जमीन तुमकां मेळटली, तितून आपलें दुमत ना आनी ती जमीन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. कितें आसत जाल्यार ताचो विचार करूं येता. नाजाल्यार लोकांनी आतां घरां बांदतले ओके सरकाराच्या जागेर येवन आनी तुमी आतां क्लेम करतले तें जावचें ना. आनी हांव परत एकदां सांगता आनी हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें सरकाराच्या जागेर जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता. परत सांगता आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें. मजगती शेत जमनींची मालकी लोकांक मेळचे खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हणलां. तिसरो मुद्दा उरलो विशय एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरची सनदी दिवपाच्यो. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यानी सांगला त्या प्रमाणे 6 डॉक्युमेंटा वयल्यान परत आतां 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड म्हणटा. हांव ताका एक सांगूंक सोदता की कायदो जेन्ना केल्लो म्हणजे 2014च्या पयलींचे सगळे तुमी 2 गजाली आयज मागल्यो. एक एग्रीकल्चराची 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड. हांव एजी आनी आमचे लॉ डिपार्टमेंट ताकाय आपयता, मिटींग घेता, तांकाय आपयता ओके आनी ताच्या उपरांत ताजेर डिस्कशन करता. 6 डॉक्युमेंट खंयचे मागलेले, कितें मागलेले आनी एट प्रेझेंट लोकां कडेन खंयचो इजिली एवेलेबल डॉक्युमेंट आसा तो आमी व्हेरीफाय करता आनी ताच्या उपरांत जे तुमच्या फेवरान जे निर्णय घेवंक शकता तो तुमच्या फेवरान. मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप केलें. जसा सरकारान कायदो केलो हो कायद्यान 6 डॉक्युमेंटाची गरज आसा अशें सांगलें आसा सरकारान. पूण हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करपाक सोदता ह्या सुद्दां कायद्यान म्हणजे हो रूल जो 7 म्हणजेच ज्या जो कोण लाभधारक आहा ताका 6 डॉक्युमेंट दिवचे पडटा ते एकूच डॉक्युमेंटाचेर फावा करतले अशी आमकां एक तरतूद करची पडटली. कायद्यान एक बदल करचो पडटले एमेंडमेंट काडून. ते हांव विनंती करता उतराक की आमच्या मयेकारांची सणाची मागणी मान्य करून ही तरतूद करून एकाच डॉक्युमेंटाचेर आमकां ह्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा त्यो वितरीत करच्यो.
आयज आमकां हे जे सहकार्य डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान म्हणजे आमच्या सरकारान जे केल्ले आसा त्या सहकार्या बद्दल सगळ्या गोंयकारांच्या वतीनसून उतराचे उपकार आडयता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयकार फॉरेनाक वचून कश्ट करून संवसार चलयतात आनी हो आरजीचो मनोज परब ह्या लोकांकडल्यान पक्ष चलोवपा खातीर भीक मागता. ह्या लोकांनी मनोजाक भीक दिवपाचें बंद करपाक जाय. मनोज गोंयांत कलेक्शन एजंट म्हणून वावुरता. तांचे कडेन मतां ना ते काँग्रेस आनी भाजपाचे मतां फोडटले असो आरोप आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन केला. मनोज हो घमंटी फुडारी. ताका गोंयकारां कडल्यान कसलोच तेंको ना. उज्याचो आतां धुवड जाला. लोकां भितर फूट घालप आनी मतां फोडप हें आरजीचें काम. कॉमन मनशाक खबर आहा ते कोण ते. आरजीन खंयचो मुद्दो सुटावो केला हें मनोजान सांगचें. साश्टींत लोक ताका धांवडावन घालपाक लागल्यात. आरजी हो गोंय उद्ध्वस्त करपी पक्ष. गोंयचे परंपरा ते फकत डिवायड करपाचें बंद. गोंयची शांती इबाडपाक आरजी जबाबदार अशा खर उतरांनी मिकीन मनोजाचेर टिका केली. इलेक्शनाक तर लोकसभेक वयता जाल्यार बीजेपीक टार्गेट करपाचें न्हू. टार्गेट हेका करपाचें कित्याक आमचे मेजॉरिटी वोट आहा ते हे पिड्ड्यार करतात. तेका 4 वोट ना पूण कांयच्या कांय कितें लोकांचे खबरो सांगून बारीक बारीक खबरो सांगून लोकांचे मनां पिड्ड्यार करप आनी वोट पिड्ड्यार करपाचें मनां चलता आनी कांय. कितें फोटो काडटले 5-6 जाण एकठांय जातले हांगा वयतले. तेंचो तो मुद्दो घेवपाचे. एक तुमी सांगा म्हाका ह्या आरजेन म्हणटा तो हुंयसरलोय मुद्दो एक सुटावो केलेलो आहा. हांगासर वयतले तिका बेसो बोबा मारतले. आतां मातशें उजो म्हणपाचें बंद केलेलें आहा. आतां धुवर म्हणटा जाल्यार हांव नको पूण वयता तिका तर उजो म्हणप बेसो मुद्दो उठावप. पूण सुटावो मुद्दो कांय जायना. पूण बेसो हायप करप लोकांक दाखोवप मागीर तेंचे थोडे जाण आहा ते हांगासर थंयसर तो फेसबुकार व्हायरल करप तितलें चलता आनी कांय चलना. पूण सुटावो कांय जायना. बेसो आवाज करपाचो हें चल्लेलें आहा आनी कांय ना. आनी हे फायद्याचें न्हू. हे पोरचेचो पीस पिड्यार करपाचो. दे आर नॉट कन्स्ट्रक्टीव. दे आर डिस्ट्रक्टीव. बेजिकली तुमी गोंयकारांक समजूंक जाय ही कॅनॉट बी अ लिडर. ताका म्हाका दिसना कोणूच लिडर म्हणून म्हाका कित्याक पयलो तेजे एरोगन्सी पयला तुमी उलोवप पयलो तुमी एक मानेर म्हणटा ती आहा उलोवपाक. तुमी सांगा म्हाका. तो आतां फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या पयलो तो भीक मागता लोकां कडून पयशांक लागून भीक मागता. तुमी कशे लोकांक खंयच्या नदरेन पळयतलो लोकांक आनी तूं तर भीक मागता. बारीक समाजाचे जो लोक शिंद्रेन लागलेलो आहा ताका तुमी कशे पळयतले. लोकां कडेन भीक मागतले तांकां दितले. तुकोडेन आसूंक जाय लोकांक दिवपाक न्हू. So filthy rich man can support financially कितें गरीब लोकांक कितें करून करूंक जाता न्हू. जो होच पत्तो भीक मागता आनी आपले भिकेंतली काडून ताका गरीब बसयले ताका तितून घालतलो. तुमी सांगा म्हाका. सो ही इज इंटेंशन एवरीबडी नोज. ही इज इंटेंशन एवरीबडी नोज. सो ही शूड नॉट फूल पीपल. ही शूड नॉट फूल पीपल. दॅट इज माय कन्सर्न. एंड people should not get fooled. All those people who आमच्या पटा खातीर भायर गेलेले आहा कोच करता आनी हितून भितर हो भीक मागता थंयसर एका भीक धाडटा. ती भीक बंद करपाक जाय तेणी. हांव सध्या राजकारणांत वावरत आसा. बऱ्या मुद्द्याचेर आवाज काडीत आसा. लोकसभा वेंचणूक लडोवची म्हूण म्हाका खूब पक्षांनी ऑफर लेगीत दिल्या पूण हांवें आजून मनार घेवंक ना. वेळ येतकच हांव निर्णय घेतलो अशें मिकी म्हणटा. काँग्रेस बी कितें अप्रोच जाला तुमकां बी. तुमी पयलीं असेंब्ली इलेक्शनाक तुमकां बिट्रे केली. आमकां प्रपोज करता आनी परत दुसरे पक्ष आपयता पूण आमी थोडो टायम दिता कित्याक आनी कित्याक बेश्टेक स्ट्रेस घेवपाक जाय सद्याक. आमकां लोक वळखता आनी आमी खंयच्याय मतदारसंघान वचोन आमकां थोडो तर खंयच्याय मतदार 40 मतदारसंघ आहा. खंयचे आमी 15 वर्सां आमी आमदार आशिल्ले. 4 फावटी आमी मंत्री जाले. आमी तूं म्हजो तो म्हाजो म्हणून अशें ना. आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी काम केलेलो. आमचो बरो
बॉन्डिंग लोकांचे बरें दवरलेलें आहा आमी खंयच्याय मतदार वचून आमी भाशण करूंक शकता आनी खंयच्याय मतदार वचून आमी लोकांक आमच्या सारके मनशांनी वचून लोकांक कन्विन्स करचें. ते भायर चर्चिल फकत उमेद म्हूण लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावता. ताका कांय मतां ना हें ताणें चिंतचें आनी राजकारणांतल्यान सुसेग घेवचो असोय सल्लो मिकीन चर्चिलाक दिला. आमी कित्याक सपोर्ट करूंक जाय? वाय शूड आय सपोर्ट हिम? तेणे हेजे पयले खासदार जावन गेले ते आनीक खासदार जावन पिड्डारूय जाल्या आनीक एक फावटी म्हाका दिसता एक फावटी ताका फकत 12,000 मतां पडली 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ही शूड थिंक ओवर बिफोर ही कॉन्टेस्ट. आतां इदादूय जाल्या म्हाका दिसना तेणे आनीक कोणाकूय चान्स दिवपाचो आनीक तेजे तर मनान आहा. इफ इज ताका तर तेजी फंटॅसी आहा तरी बसपाची फंटॅसी कोणें बंद करूंक जाय. सनबर्न महोत्सवाच्या फाटभुंयेर वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी महत्वाची बसका घेतली. सनबर्ना वेळार येरादारीची कोयणी जावची न्हय हाचे खातीर विशेष आराखडो तयार करतले अशेंय ताचें म्हणणें. हे बसकेक पुलीस अधीक्षक, पुलीस उप अधीक्षक, पुलीस निरीक्षक हाजीर आशिल्ले. ट्रैफिक सनबर्न के लिए ट्रैफिक गोवा ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और सारा जो स्टाफ है हमारा वो पूरी तरीके से रेडी है, ब्रीफ हो चुका है और उनको हम लोग इंश्योर करेंगे किसी भी तरीके का किसी भी सिचुएशन के अंदर जो गोवा ट्रैफिक पुलिस है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी और एक अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक नातलांची हुनहुनीत परबी भेटोवपी रेन्झी विएगस आमदार बाणावली मतदारसंघ. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे